आज मारगाव होलसेल फिश मार्केट असोसिएशन वाल्यांनी FDA येऊन मेमोरंडम दिली। त्यांचे दोनच मागणी आसली की एक मागणी त्यांना 2 महिन्याची मुदत वाढ दिवची लायसन्सा खातीर। तशेंच त्यांचे अनेक डिमांड आसलो की त्यांची जी आयवा फेर्नांडीस ती FDA ऑफिसर आसली ताका तेंच्यांनी अपॉइंट करचो त्यांच्या फिश मार्केटान की फिश टेस्ट करपा खातीर। फॉर्मेलिनाच्या एक्सपोजे उपरांत FDAचे विश्वासार्हतेचोच प्रस्न उपरासला। आयवाक खंय फूड इन्स्पेक्टर म्हूण नेमल्यार लोकांचो FDA टेस्टीचेर विश्वास बसतलो आनी नुस्त्याचें मार्केट आशिल्ले तशे जाग्यार येतले म्हूण ट्रेडर उलयतात। Actually, we had come to FDA Bambali office to submit memorandum to FDA director Jyoti Sadasai, but unfortunately she is not there. So we had given and entry and this thing form. And only thing our licenses are held up because of municipality clearance and this thing SGPDA Margaon. For that, we in this memorandum today we have asked for 2 months time. For Eva Fernandez, the one of the food inspector, to depute her in the wholesale fish market. And FDA मंत्री तांकां सापूच किकोंत करता। असले निवेदन खंय कोयराच्या बालदेत वचपाचें, तो निवेदनाचेर नजर पसून घालूंक सोदिना। हांगा आनी टायम दिवपाचो मुद्दत दिवपाचो प्रश्न येना। मौलाना इब्राहिम हो कोण म्हाका खबर ना आनी मौलाना इब्राहिमाक अधिकार कसलोच ना म्हाका सांगपाक की खंयचे ऑफिसराक खंय दवरपाचें। देर इज नो रिलॅक्सेशन आनी तेणी जे रिप्रेझेंटेशन दिलें फाल्यां सकाळीं म्हाज्या डस्टबिनान तुमकां प्रेसाक गावतलें, कित्याक वाचपाचो हांगा प्रश्न येना। मडगांव होलसेल फिश मार्केट असोसिएशनान दिल्लें रिप्रेझेंटेशन आपूण वाचपाचो ना आनी फाल्यां सकाळीं ते आपल्या डस्टबिनान मेळटलें म्हूण विश्वजीत राणेन सांगलां। फिश इम्पोर्टाच्या केसीत कसल्याच प्रकारचे रिलॅक्सेशन दिवपाच्या मुडांत ना म्हूण विश्वजीत राणेन परत एकदा स्पश्ट केलां। व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर।